स्टील उत्पादन करपी फॅक्टरीन जाल्ल्या स्फोट प्रकरणाची आता उच्च पांवड्यार चौकशी सुरू जाल्या। शुक्रारा दनपारा सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी आमदार प्रेमेंद शेट हांच्यांनी फॅक्टरीची पळोवणी केली। ब्लास्ट नेमको कसो जालो ताचो अहवाल सादर करात, तो मेरेन फॅक्टरी बंद दवरात अशे आदेश आमदारांनी अधिकाऱ्यांक दिले। मजगतीं फॅक्टरी धन्याचेर कारवाय करात अशी मागणी लोकांनी केल्या। दिवचले बिरेस्तारा राती रोलिंग मिल वाठारांतल्या कैराव ह्या स्टील उत्पादन करपी फॅक्टरीत एकाच वेळार 4 स्फोट जाल्ले। ब्लास्ट जाले उपरांत फॅक्टरीचे लुकसाण सोडल्यार हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना। ह्या दुर्घटनेत कामगार सुखरूप वाटावले, तरी ह्या प्रकाराक लागून रोलिंग मिल वाठारांत अजूनय भयाचे वातावरण आसा। लोखंड वितळावपी भट्टेत लिकेज जाल्ल्यान ही दुर्घटना घडिल्ल्याचे कळटा। मजगतीं शुक्रारा सरकारी अधिकाऱ्या वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी आमदार प्रेमेंद शेट हांच्यांनी फॅक्टरीची पळोवणी केली। स्फोट नेमको कसो जालो ताचो अहवाल सादर करी मेरेन फॅक्टरी बंद दवरात म्हूण आमदारांचे अधिकाऱ्यांक आदेश। म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो, हांगा एक्झॅक्टली खंयचो बिझनेस चालू आसा, खंयचे कंपनीच्या अंडर चालू आसा आनी ह्या बिझनेसाचो स्कोप म्हणजे गव्हर्मेंटान हाका कितें कितें लायसनां दिली। म्हाका इतलेंच सांगूंक वायट दिसता, आमचो येदो व्हडलो इन्सिडंट जाला, आमचे ऑफिसर्स आयले, एकट्या कडेन एक पेपर ना टू चॅक whether exactly what, म्हणजे तांकां डीप कन्सर्न कितें आसा आय कॅनॉट टेल। आय स्पोक टू पोल्युशन बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी ऑल्सो जोगलेकर, सो ताकाय विचारला तुमी लास्ट ताका केन्ना शो कॉज नोटीस दिली आनी ताचेर कितें एक्शन घेतलें। सो इन्स्पेक्टरान फॅक्टरीचो ताचे कडेन विचारला, तेणी म्हाका सांगला आपूण शो कॉज नोटीस काडटा, FIR फायल करपाक सांगला, इन्व्हेस्टिगेशन सगळें करता म्हणून सांगला। पण म्हाका बॅक डेटेड जर पळयलें जाल्यार म्हाका व्हडलीशी आय डिडंट गेट एनी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर्स फ्रँकली स्पिकींग। म्हणजे बरो आमचो MLA आसा, सो हांव तांकां सांगलां म्हाका सगळी सांग करून म्हाका पेपर हाडून दिया, खंयचे चल्ल्या धंदे, लिगली चल्ल्या, इलिगली धंदे चल्ल्या आनी कितें एक्शन घेतली आनी लोकांची सेफ्टी। म्हाका एक्शन म्हाका इम्पॉर्टंट ना। आतां लास्ट हांव 2 वर्सां हांगा आमदार आसा आनी एकदां असो इश्यू जाल्लो तेन्ना हांव तांकां सगळ्या लोकांक आनी ओनराक घेवन ओनरान आमकां प्रॉमीस केल्लें अशें परत जावचें ना म्हणून। पण आतां जालां, जाल्यार आपूण बंद करून वतलो बी म्हणून तेन्ना मदीं कांय जावं ना म्हणून आय वॉज ऑल्सो फूल। पूण हें आतां परत जाता जाल्यार सम एक्शन हॅज टू बी टेकन। लोकांचो इंट्रस्ट आमकां पळोवचो पडटलो, इतलेंच हांव इन्स्पेक्शन केलें आनी जो स्फोट जालो तेच्या बद्दल इन्क्वायरी करपाचो प्रयत्न करून घेतलो। फॅक्टरी इन्स्पेक्टर आमच्या वांगडा उपस्थित आसलो। फॅक्टरी इन्स्पेक्टराक जेन्ना विचारलें की तुमी हे नॉर्म्स आहा ते तुमी पाळटात काय ना, खंयचीय फॅक्टरी जर चलयतलो ती बारीक आसूं मोठी आसूं किंवा मेजर हॅझार्डस युनिट आसूं, ताका वेगवेगळे नॉर्म्स आसता। हे नॉर्म्स तेंच्यांनी पाळपाक ते अपयशी ठरलेले आसा। आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय अपयशी ठरलेले आसा, फॅक्टरी एंड इन्स्पेक्टर हे डिपार्टमेंटूय अपयशी ठरलेले आसा। खंयचो जर युनिट जर चलतलो ताका वर्सान वर्स हे चॅकअप करप आसता आनी तेजे डेटा मॉनिटर करप आसता, तेंच्या कडेन तो डेटा ना। ह्या वर्सून अशें दिसता की ह्या जो कारबार जो चल्लेलो आहा तो खंयच्या खंय कारबार चल्लेलो आहा, कांयच हांगासर ताल तंत्र ना, कोणाचो हेजेर देखरेख ना आनी कंट्रोलूय ना हेजेर, म्हणून हे अशे तरेची दुर्घटना ह्यो वारंवार जायत आसता। पूण हांव डिमांड करतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी फॅक्टरी एंड इन्स्पेक्टर हे दोनूय डिपार्टमेंटांनी आमकां बेगींतल्या बेगीन हो रिपोर्ट सबमीट करचो आनी टील दॅट टायम जशें आमचें डिमांड आसा की हे प्रोडक्शन होल्ड करचें आनी फुडली इन्क्वायरी जाल्या उपरांतूच मागीर कितें आहा तें सरकाराक डिसिजन घेवपाचें हें आमी सांगतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।